Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. PWD चे हे ज्यो फायली आसा ते पास करून हाडून तातले बेगीन ते बोरवेली घालून लोकांक जाता तितले हांव तांकां प्रॉमिस करिना 12 वरां म्हणून एटलिस्ट तांकां 6 तरी वरां हांव आतां सद्या दिवपाक ट्राय करतलो म्हाज्या लेवलीन आनी जाता तितले बेगीन हें काम करून म्हाका थोडो टायम दिवचो लोकांनी कित्याक ह्या गोश्टींक जाता तितले फास्ट जावचें ना त्यो फायली पास करून हाडूंक जाय आनी मागीर ते काम करूंक जाय हांव स्वता वचून त्यो फायली पास करून हाडून लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करून जाता तितले बेगीन दितलो। मानशेरी एक पळय ते सध्या एक पंप हाऊस आहा ते मोडकळीस आयिल्ले आहा सामके मानशेर आहा ते म्हणकर तेंच्यांनी ऑलरेडी तेका रिपेरिंगाक म्हणून फायल घातलेली आहा तांकां हांवें सांगलें ती रिपेरिंगाक फायल घालनाकात कित्याक थंयसर परत खार उदक येयलें जाल्यार तेजो यूज कितें जालो ते वेस्ट ऑफ आमच्या गव्हर्मेंटाचे पयशे ताका लागून हांवें सांगलां ती फायल तुमी कॅन्सल करा जाता तितले बेगीन ह्यो बोरवेली मारच्यो बोरवेली मारपाक व्हडलो जागो लागना ताका जाय तितले आमच्या रोडाच्या सायडीक वचून आमी 1.5 मिटर आमकां जागो मेळत जाल्यार आमी थंयसर मारूंक शकता पूण म्हाजें इतलेंच रिक्वेस्ट आहा हांगासर जे आमकां केन्ना इल्लोसो जागो बसून जावो पडलो जाल्यार लोकांनी आमकां हेल्प करचो तेंच्यांनी फुडें सरून आमकां हेल्प करून ते आमकां जागो इल्लो दिवचो आनी आमी तेंचे प्रॉब्लम सॉल्व करतले जेन्ना तुमी आमच्या वांगडा आसा जाल्यार आमी ते प्रॉब्लेम जाता तितले बेगीन सॉल्व करूंक शकता। पळय आजून उदक कितली गरज आहा ती आजून हांगासर कोणाकूच खबर नासली कित्याक टाकयो बांदून हांगासर बंद आहले जेन्ना पळय हे जातले सगळे प्रॉब्लेम तेन्ना हांव तुमकां सांगतलो हे प्रॉब्लेम सॉल्व जाले काय कितले उदक कित्याक उदक आजून नाच जाल्यार तुका हांव सांगतलो कितले एमएलडी उदक जाय ते जेन्ना पळय हे प्रॉब्लेम सॉल्व करतलो तेन्ना हांव तुमकां सांगतलो कोरगांवान उदक कितले लागता आनी जाता तितले बेगीन हांव कोरगांवकारांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करून दितलो। पाण्याची समस्या बरीच गाजलेली त्या संदर्भात लोकांनी त्या वेळार सरपंचाक भेट दिल्ले आणि आमदारांनी पाहणी करची आणि आमकां पाणी पुरवठा सुरळीत करची अशी मागणी केल्ली त्यांची तुम्ही गंभीर दखल घेऊन आयज कोरगांव परिसरात उदकाच्या संदर्भात पाहणी केली त्या संदर्भात सांगा पळोवया। आयज कोरगांव गांवांत आसा कोरगांव खुबशे उदकाचे प्रॉब्लेम पयलींसूनच चालू आहा हे आतांच न्हू जेन्ना इलेक्शनाच्या त्या टायमारूय हांवें हांगासर कोरगांव आमच्या हांगा टाकयेर वचून पळयल्ले हांवें थंयसर स्वता वचून कितें टाकये थंयसर बांदून दवरलेले आहा आनी त्यो यूज करिनासले ताका लागून हांवेंनूय त्या टायमार PWD आनी तशेंच हांवें खंयसर फेवर मारून ते हांवें थंयसर तें काम चालू करचें नाल्यार हांव क्लीन करून दिता म्हणून अशें त्या टायमार सांगलेलें त्या टायमार हांव फुडें सरलो म्हणून खंयसर तरी हांगासर जो ह्यो आसलो आमचो डेप्युटी CM आसलो त्या टायमार तेणी ते हांव काम करतलो म्हणून तेणी ते तांकां ऑफिसरांक सांगून तें काम करून घेवंक ना ताका लागून आयज हांगासर प्रॉब्लम खुबसो आहा तो खुबसो प्रॉब्लम आतां सॉल्व करपाचो म्हाजो विचार आहा आनी आतां जाता तितलें कित्याक हांवें पयलीं स्टार्ट केल्लें आमच्या पेडण्यान खंयसर रोड आहा पळय ते पयलीं रोडांचे हें घेतलें आनी सगळे रोडांचे प्रॉब्लम आतां सॉल्व केल्ले आहा सगळे आमच्या पेडण्यान वयचे जाल्यार वयता ते रोड आसतले ऑटोमिक्स आतां खंयसरूच रोडाक खड्डे ना आमच्या ताका लागून ते प्रॉब्लम पयलीं सॉल्व केल्ले आहा आतां हांवें मागीर सांगलेलें उदकाचे प्रॉब्लम आतां उदकाचे प्रॉब्लम सॉल्व करपाक आतां हांवें स्टार्ट केल्ले आहा आनी तेय बी कोरगांवसून पयलीं स्टार्ट करतलो जे कोरगांवान हांगासर लोकांक उदक मेळना लोकांक 2-2, 3-3 दीस उदक ना तशें आयज हांवें सगळ्या ऑफिसरांकूय आपयल्ले कालूय आपयल्ले तांकां आयज तांकां हांगा तांकां सायडीर घेवन गेल्लो हांव खुबशे सायडी पळयले हांगासर कित्याक टँक बांदून दवरलेले आहा आमच्या पंप हाऊस बांदून दवरलेले पूण यूज कांय करिना थंयसर पंपूय ना ताका लागून खुबशे दौरे केल्या हांगासर हांवें सगळ्या गांवांत असो एक गांव आहा आमच्या मायणान एक गांव आसा हांगासर त्या पड्यार वचून हांवें पळयलें जाल्यार म्हाका आयकोनूच खूब दूख दिसली कित्याक ते थंयसर खार उदक यूज करतात आजून पासून इतलीं वर्सां जालीं खुबशीं वर्सां जालीं ते म्हणटा कितें आमी खार उदक यूज करता कित्याक थंयसर आहा न्हंय आहा न्हंयचे थंयसर मानशेच्या सायडीक थंयसर ते बोरवेलीचे तांकां खार उदक येता ते खार उदक येवचें न्हू म्हणून आतां हांवें 4-5 हांगासर बोरवेल घालपाचे हे आहात आनी जाता तितल्या लोकांक हे प्रॉब्लेम सॉल्व करून जाता तितले बेगीन बंद आहा ते चालू जातले।